इदं फलं मया देव स्थापितं नारायणाय नमः इदं भद्रद्रव्यं समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि नमस्कार, वासुदेव बांदेकर आणि रामचंद्र बांदेकर. महाशिवरात्रीचा उत्सव हो सकाळी 5 वाजल्यापासून हांगासर अभिषेकाक सुरुवात जाता. पहिलो अभिषेक कमिटीचो सदस्य कोणी त्यांच्या भितर कोणी एक करता. आयचो अभिषेक विजय सरदेसाई बिचोलीचे हेंच्यांनी केल्लो आसा. तेज्या उपरांत हांगासर प्रत्येक भावीक वाड्या वयले आसूं वाड्या भायले आसूं येवन हांगासर अभिषेक करता. आणि हो अभिषेक साधारण 4 पर्यंत तरी कंटिन्यू चालू आसलो. आयज मागीर अभिषेक आमी करपाचें थोडे बंद केले. मागीर पावते काडून गाराणी घालपाकूच दिवपाक लागले. तेज्या उपरांत हांगासर 5 समोर रथोत्सव म्हणून एक प्रकार आसता. म्हणजे रथ देवळान बसच्या म्हणजे रथान बसच्या पयलीं तो ह्या रास मंडळाचेर हांगा बसता. आणि तो बसल्या उपरांत हांगासर हवन जाता. हवनाक ब्राह्मण आसले, 7-8 ब्राह्मण आसले. ते हवन जालें, ब्राह्मणांनी केलें. हांगासर 8 दिसांक 8 बली दिवचे आसता. निमाणें क्षेत्रपाला कडेन वचून क्षेत्रपालाचें पूजन करून थंय क्षेत्रपालाचो बली दिवचो आसता. अशा प्रकारे हो आज रथोत्सव म्हणजे त्या रास मंडळाचे देव येवन वर्सांसून एकदा बसता आणि थंयसर तो बसल्या उपरांत तो रथान बसता. आयज रातभर तो देव रथान आसा. आणि फाल्यां सकाळी जवळ जवळ 7 सुमार रथ हांगासून लक्ष्मीनारायण वयतलो. तेज्या बरोबर काळभैरवची पालखी आसतली. लक्ष्मीनारायण देवळान आरती जातली. आणि तेज्या थंयसून मागीर रथ हांगासर येतलो. तेज्या पयलीं हांगासर जे सप्तकोटेश्वराक हाडपी हांगासर म्हणजे नारायणराव सुर्याराव सरदेसाई यांच्यांनी सप्तकोटेश्वर हांगासर हाडलेलो. तेंचे वंशज श्री मंदार सरदेसाई तांकां मान आसा. तेंचें घर हे हांगासर आसा. त्या घरा देवळाच्या दाव्या सायडीक घर तेंचें आसा. थंयसर तांकां दिवटी आणि वाजत तांकां हांगासर हाडचे आसतात रथाक समोर. आणि तेज्या उपरांत रथाची पुजा जाता. रथाची पुजा केल्या उपरांत पयलो नाल्ल फोडपाचो मान हो तेंचो म्हणजे मंदार सरदेसाई यांचो. तेंच्यांनी नाल्ल फोडल्या उपरांत बाकी सगळे नाल्ल फोडटात. तर आज शिवरात्रीच्या दिसा सुद्धा अभिषेक सुद्धा तेंचो निमाणो आसतलो. सकाळी कमिटीचो अभिषेक जाता. लास्ट मंदार म्हणजे नारायण सुर्याराव सरदेसाई यांचे वंशज जे आसा तेंच्यांनी लास्ट अभिषेक करपाचो आसता. म्हणजे आतां मंदार तो अभिषेक करता. तेज्या वांगडा विजय सरदेसाई येतलो. परत अनिता सरदेसाई वगैरे अशी ह्या तिगां बसून त्यात अभिषेक करतली. अशा प्रकारे हो शिवरात्रीचो उत्सव. त्या मागीर रथ हांगासर येयल्या उपरांत आरती जाता. आरती जाल्या उपरांत हांगासर 4 मानकरी आसता. त्या मानकऱ्यांक वर्सांसून एकदा सप्तकोटेश्वराचो नारळ दिलेलो घेता वयता. म्हणजे एक मानकरी म्हणजे गांवकार म्हणजे आमच्या गांवाचो गांवकार कोण आहा तो. दुसरो मानकरी नार्वेकार. तिसरो मानकरी आखाडकार आणि चौथो मानकरी वाड्याकार. असे हे 4 मानाचे नाल्ल हे तांकां वर्सांसून एकदा म्हणजे शिवरात्रीच्या दुसरे दिसा दिलो वयता. असो शिवरात्रीचो उत्सव. आणि मागीर समाराधना आसता. समाराधना जाली काय
मागीर हांगासलो विशय म्हणजे शिवरात्रीचो विशय समाप्त जाता. तर हांगासर हो माटो वगैरे हो आमच्या वाड्याकरूच घालता. त्या प्रमाणे नाटकां आसता हांगासर. काल जालें स्वामी समर्थ नाटक आणि आयज हर हर महादेव नाटक. हे नाटकां ही वाड्याकरूच लोक करता हांगासर. दरवर्षी प्रमाणे आमची 2 नाटकां ठरलेली आसा आणि कार्तिक पौर्णिमेचें नाटक अशें हो सप्तकोटेश्वरा कडेन चालत येयलेलो पारंपारीक शिवरात्रीचो उत्सव. सादारण हांगा ह्या देवळाकूच आतां हें देवूळ बांदल्या उपरांत 357 जालीं वर्सां. 1668 ते आतां 2025 म्हणजे 357 इयर्स कंप्लीट जाली. म्हणजे आमच्या कितक्योश्योच तरी पिढयो हांगासर हो उत्सव चालू आसतलो. तेन्ना आमचे वडील सांगताले आमकां की हांगा शिवरात्री दिसा ह्या तळयेन दुदाचे म्हणजे हें झरो येतालो. जे दाव्या सायडीन आतां कुंडा आसा उबो रावन दाव्या सायडीन कितें कुंडा आसा थंयसर दुदाचो झरो येतालो अशें आमचे वडील सांगताले. आमी काय पळोवंक ना, पण कितें आसता ते काही कारणामुळे ते बंद जाले. मागीर तें कारण कितें तें हांव सांगूंक शकना. ही परंपरा अखंडीत उरतली जो पर्यंत सप्तकोटेश्वर सगळ्यांचे हात पांय सगळ्यांक आशिर्वाद बळ दितलो आणि सप्तकोटेश्वर सगळ्यांच्या हातून आपली सेवा जी करून घेवपाक जाय तो स्वता जावन तो करून घेतलो. कोणी कोणाक सांगपाची गरज ना बाबा तूं कर हें कर ना. सप्तकोटेश्वर दिसलें आयज म्हाका कितें हांगा करपाक जाय तो त्या मनशा कडसूनूच तें करून घेतलो. असो हें जागृत देवस्थान आसा. सप्तकोटेश्वरा कडेन कोणी फकाणां करपाक जायना, हें करपाक जायना, पूण जागृत देवस्थान आसल्या कारणान हांगासर नम्रतेन श्रद्धेन भक्ती भावान हांगा जो ताका आपल्या मनान दवरून घरा कडेन वयता तेजें 100% काम जाल्लें आसा आयज पर्यंत. तो येवन सांगता बाबा काका तूं गाराण्यां घातलें आपलें काम जालें अशें म्हाका खूब जाणांनी येवन सांगलेलें आसा हांगासर. सूर्यराव सरदेसाय म्हणटात ताका स्वप्न पडलें आणि की सप्तकोटेश्वराची की आपूण तो दिवाळी आसा तेन्ना आपल्या खंय म्हणजे बायच्या हाजेर ताका दवरला तेन्ना आपल्याक खंय तरी व्हर म्हणून. तेन्ना तो थंय वचून रातचो ताणें तो हाडून हांगा नारव्यां दवरलो आणि ते खातीर ते पासून सप्तकोटेश्वराचो आमचो मान हांगा आमकां तसो आसा. लास्ट अभिषेक म्हणटा तो आमचो जाता. ताजे मागीर सरदेसायचो अभिषेक जालो की कोणाचो जायना. ताजे मागीर रथाक फाल्यां आमकां ड्युटी आसा. ती ड्युटी हें जालें म्हणजे ड्युटी रथ जालो की मागीर रथ ओडटा ड्युटी व्हरतकच. तशेंच एक दीस पालकी आमच्या हाका वता नारायणराव सरदेसाय खणी वता ताजे हें आसा थंय वता. असो सगळे तसो मान आमकां हांगा आसा. आनी हें जें फाटल्यान तुमकां घर दिसता तें घर आमचें. सो पयलीं कितें जातालें पयलीं आमचे सगळे जाणटे येवन हांगा रावताले. तेन्ना गाडयो बिडयो अशे रस्ते बिस्ते नाशिल्ले. तेन्ना हांगा रावताले 2-4 दीस आनी हो उत्सव जातालो नाटकां जातालो. आतां गाडयो बिडयो जाल्ल्या कारणान आमी यो वच करता. सो ते खातीर आतां सगळें वेवस्था दुसरे भशेन जाल्या. पूण प्रत्येक मान प्रत्येक हाका सगळे पुजा बिजा आमकां हांगा पयलो मान आसा. ते प्रमाणे आमी येवन हांगा हो उत्सव बरे भशेन साजरो करून सगळे सरदेसाय येवन हांगा ताजो आशिर्वाद घेवन चल्ले. सकाळसून सगळ्यांनी सरदेसायांनी येवन अभिषेक करून जालो. म्हणजे भायर अभिषेक करतात. जो भितर पळय अभिषेक आसता तो आतां जातलो निमाणो. हय तो अभिषेक निमाणो जालो की मागीर आनी कांय जावचें ना. मागीर देवाची पालखी आसतली आरती आसतली तशी. सो आतां आमी करतले तो. फाल्यां सकाळीं कितें जातलें सकाळीं ड्युटी येतली व्हरपाक म्हाका हांगा. तो म्हाका नाल्ल दितलो. तो नाल्ल दिवन म्हाका ती ड्युटी घेवन हांगा येतली. हांगा येतकच मागीर रथाची पुजा जाली की हांवें तो नाल्ल फोडप आनी ना हांवें पयलो नाल्ल फोडटकच मागीर लोकांनी फोडप आनी मागीर रथ ओडून थंय कृष्णाच्या देवळा कडेन वतलो आनी थंयसून परत येवन असो टर्न मारून मागीर हांगा दवरतलो. अशी परंपरा आसा. तशीच आमकां आमाणे आसा, तशीच आमकां सावयवेरें आसा. अशें सगळे कडेन आमकां मान आसा. अनिता सरदेसाय आणि म्हजें लग्न ह्या व्हडल्या घराण्यान सरदेसाय जालां. सो हांगा खरेंच म्हणजे उत्सव इतले की एन दिसता एवरी टायम. देवाची खूब म्हणजे अभिषेक कर कितें पुजा आनी मंदार सगळे आपुलकेन सगळ्यांक आपयता करता. सो डेफिनेटली बरें दिसता जिवाक. आमी सांजेच आयला आतां अभिषेक आसा म्हणून, पण हांगा चालूच आसता सबंद दीस सगळे येतात आनी हय अभिमान खूबच की अशें म्हाका दिसता नशीबवान आमी की ह्या घराण्यान लग्न जावन येवप आनी अशें म्हणजे सगळे उत्सव पळोवंक मेळटा. आनी सगळे लोकूय गांवचे जावं खंय आमकां मान आसा ते खूब मान दिता. आनी सगळे जाण आतां बाकीच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवन हें फुडें व्हरूंक जाय. आतां मंदार करता डेफिनेटली आमी ताज्या हाजेर आसा, पण बाकीच्याय भुरग्यांनी म्हाका जाल्यार दिसता इल्लें इल्लें खूब इंट्रस्ट घेवन मातशें बरें करूंक जाय म्हणून.
यादे हेतेर्वि दृष्टमस्ते बभूव देदनः तया अस्मान् विश्वतस्मै ओम भूर्भुवः स्वः भवान् शंकरत्वकोटीश्वर देवताभ्यो नमः षष्ठं समर्पयामि। त्यातून दुधापती काय देवची आरती झाली आहे समर्पयामि। त्यातून दुधापती काय देवची आरती झाली आहे आपल्याला सभा हिंमत म्हणजे आपल्या जे काय पोटापाण्याचा घाटे मंडळी काही उद्योग धंदा नोकरी व्यवसाय करत असेल त्यात यश कीर्तीमध्ये पत्करून घ्या. ज्या ठिकाणी ही मंडळी राहत असेल त्या ठिकाणी प्रत्येकाला सुख समाधान शांती हा पत्करले असा दाखवून द्या. वाहनाने फिरतात किंवा हातापाणी हिंडतात फिरतात समरतात प्रत्येकाच्या हातापाडे घट्ट अशी राखणीला मिळाल्या फक्त महादाने सांगण्यासाठी म्हणे निरोग आणले जाताना गवान कोडीसलेले कट्टकुटंगाला तत्परम्मा शिवाला नमः नमः पार्वती पदे हर हर महादेव. देवा स्वामी समर्थ भवनशंकर देवकर कृपाकरा हे पदे मतदार देसाई आणि संबंध पूजिका सूर्यराव देसाई याची कुटुंबीय मंडळी आपल्या त्यांनी अन्नभाव श्रेणी विनंती करत आहे की आज जी काय महाशिवरात्रीची पर्वणी या निमित्तानं जे काय यांचं काय आज जे काय आपले तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम धूर्वस्वाभानि शंकरश्री सप्तकोटीश्वर साक्षात् परिवार देवताभ्यो नमः. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम ईशानः सर्वविद्यानाधीश्वर सर्वभूतानामरम्भाधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे शिवो राजाधिराजाय प्रसन्ने नमो देवी श्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेशो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं धर्मे चौराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयो समन्तपर्यायी सार्वभौमस्सार्वायुषाणापराधातो ब्रह्माणि बाळाधीशे मंडपाळा श्रीविक्री बाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा ते दुनिया निर्मळ वारे गुरुला जय देव जय देव जय गुरुला आरती ओ आरोन सर्व गौरा जय देव सर्व गौरा भोळा देवी विचारा पतांगी पार्वती सुरांजा माळा विभूती देवगणा श्रीमंत मीरा ऐसा शंकर गोपे उमा वेलाळा जय देव जय गुरुला आरती ओ आरोन सर्व गौरा जय देव सागर मंडल वैकेले रामावी अवतीत हर देव चेतासुर पागे पाजन केले नीलकंठ राम सिंगर वाले जय देव जय शंकरा आरती ओ आरोन सर्व गौरा जय देव त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव विद्यागणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरेण वाचा मनसेन्द्रियेर्वा विद्यात्मना वा प्रकृतिर्वा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि. धनं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रपदे हरे राम हरे
एक म्हणल्यार हे आमी पुनर्स्थापीत केलां हें देवूळ, तातूंत हे सगळे ज्यो धार्मीक विधी जातात त्यो पळोवंक बरें दिसता. आनी दुसरें म्हणल्यार महाशिवरात्रेच्या दिसा गोंयचे सगळ्या लोकांची एक बरी भलायकी आनीक सूख आनी समृद्धी देवा कडेन हांवें मागल्या आनी आमचे फॅमिलीची बी, आनी गोंयकारांक बरे दीस येवचे हेंच देवा कडेन मागला. परंपरा म्हणल्यार एक इतिहास आसा ह्या देवळाक आनी ह्या गांवाक. हो इतिहास पळोवन आमी एक अशें चिंत्ताले की एक स्पिरिच्युअल आनी हेरिटेज सर्कीट करचें म्हणून, अशें आमच्या मनान आशिल्लें. जेन्ना हे आर्कायव्ज हो मंत्री आसतना हें देवूळ हातान घेतिल्लें, फुडलें ताजें व्हडलें चड कांय जावंक पावूंक ना. तें आमच्या हातान जावचें वो कोणाच्या तरी हातान जावचें हाजे खातीर हांव पुश करीत आसतलो. आनी म्हाका दिसता एक फकत आमचेच फॅमिलीच्यो गांवच्या लोकांचीच एक म्हणल्यार हांगा विजीट सोडून गोंयांत येता ते लोक एक सगळें आदलें देवूळ जंय इतिहास आसा हो लोकांक पळोवंक मेळूंक जाय. आनी ताज्या सरभोंवतणी एक सर्कीट इवॉल्व जावपाक जाय. ते स्टेप्स हे सरकारान घेवंक जाय आशिल्ले, हे ते घेवंक पावूंक ना. शिवाजी महाराजाचे गोंयांत जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार खरो इतिहास हे देवळाच्यानूच दिश्टी पडटा आनी आमच्या फॅमिलीचोय दिश्टी पडटा. हे सरकारान उलोवन फक्त पुतळे बांदले म्हणून जायना. तें जें स्पिरिच्युअल सर्कीट आनी हेरिटेज सर्कीट जें जावंक जाय आशिल्लें तें करूंक पावूंक ना. आनी तें करचें म्हणून हांव सदांच आग्रह म्हजो आसतलो. देवा कडेन मागणी गोंयाक बरे दीस येवचे. गोंय जें आदलें गोंय आशिल्लें तें परत तें गोंय जावचें. मेक गोवा गोवा अगेन हेंच देवा कडेन मागणी. ही जेन्ना म्हजे घराण्याची हांव जेन्ना सरदेसाय फॅमिलीन आयलें तेन्ना पयलीं म्हाका कुलदेव कोण तो जाणा जावपाक जाय आशिल्लो. बट जेन्ना हांव हांगा आयिल्लें तेन्ना कंडिशन देवळाचें बरें नाशिल्लें म्हणून हांव सदांच विजयाक एक दीस सांगतालें. आनी मागीर हांवें म्हणलें देवाक इतलेंच मागून घेतलें की तुजें जर मनान आसा जाल्यार कोण तरी सरदेसायूच येवन करतलो. कित्याक स्थापना जेन्ना सरदेसायन केल्ली जाल्यार परतो कोण सरदेसायच करतलो. सो जेन्ना विजयाक आर्कायव्ज मेळ्ळे तेन्ना फर्स्ट थींग आमी पूश केलें की देवूळ पयलीं करया म्हणून. कित्याक सरदेसाय आमचें कितें तरी ग्रॅटिट्यूड परतो आमी थंयच दिवंक जाय म्हणून. सो तशें इनिशिएटीव विजयान मागीर आपले भशेन घेतलो. तशें हांव श्रावणाकूय सगळे सोमार येवन करता. आनी हो सगळ्यान व्हडलो म्हत्व कितें ती शिवरात्र. शिवरात्र म्हणटकर आमी फक्त धार्मीक प्रमाणान पळोवंक जायना. दीस इज द डायरेक्ट कनेक्शन वीथ द गॉड अशें पळोवंक जाय की देवाची जी डिवायन एनर्जी आसा ती आमचे भितरूय आसा. ती आमी कशी मेरेन कनेक्ट ते दिसा करूंक शकतात. ते ही शिवरात्र आमकां म्हत्व सांगता. आनी इट इज नॉट ओन्ली अबावट लिंगार बेल घालो आनी कितें न्ही. तुजे मेरेन तुजे भितर कितलो शिवा देव भितर आसा ताजी स्थापना त्या दिसा तुमी अभिशेक घालून तोय निवळ करूंक जाय. हो हेतू एक्चुली शिवरात्रेचो आसा.